नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. दामूक कितेंय उलयता म्हूण गोविंदाचें सर्टिफिकेट गोविंदाचेर एक्शन जावपाची ना बीजेपी गोविंदाक भिता विजयान मारलें फंड मुख्यमंत्री वोग्गी बीजेपीचे वेट अँड वॉच आउटडोर एडव्हर्टिजमेंट बिलाच्या मसुद्याचेर चर्चा करूंक सिलेक्ट समितीची बसका बिलाचें नांव बदलपाचो प्रस्ताव बिल फक्त होर्डिंगांक लागू जातलें मंत्री म्हणटा आतां पासिंगाक दाबोळे फेटल अपघात रस्तो क्रॉस करतना स्पिडीन आशिल्ल्या ट्रका पोंदा गेलो सोंपलो तो बिहारचो चोडणा धक्यार पार्क केल्ली फेरीबोट 3 स्कुटरी सयत बुडली फेरयेक बोथो भरलें उदक कर्मचाऱ्यांच्या कर्माचेर दुबाव न्हय येरादारी मंत्री म्हणटा चवकशी करता केलें इन्स्पेक्शन कळंगूट कांदोळे पर्रा हडफडे नागवाच्या ओडीपी चालीक लावपाचो सर्क्युलर रद्द टीसीपीक सुप्रीम कोर्टांत वचूंक 4 सप्तकांचो प्राझ मात नवी परमिशनां बांदकामां ना खापो क्रिमिनल टार्झन पार्सेकार सनीश घाटवळ सागर पाटला खंडणी वसुलीचे प्रकरणात पेडण्यासावन उखल्ले दुसरे केशींत सलमान मकसूद खानाक दिवचले धरले प्रदेश अध्यक्ष दामूक कितेंय उलयता म्हूण गोविंदान ताका सर्टिफिकेट दिलां ताचेर कांयच एक्शन जावपाचें ना बीजेपी गोविंदाक भिता विजयान फंड मारला मुख्यमंत्री तर उलोवंकूच तयार ना काब्राल म्हणटा पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिल्यार कितें जाता तें सगळ्या मुखार आसा सुभाष म्हणटा चिल्लर खातें दिवन सुद्दां आपणें परफॉर्म केलां ताका काडल्यार बीजेपीकूच लॉस गोविंद गावडेन मंत्रीपद काडटाच प्रदेशाध्यक्ष धरून सगळ्यांची शिस्त आनी पात्रताच वयर काडली मात ताका बीजेपी भिता म्हूण विजयान फोग काडलो तो तांकां तसो सवाय पडचो ना आनी सांगला आपूण बीजेपीन आसा म्हणून पूण जें कितें उलयलां तातूंत तो बीजेपीन आसा असो म्हाका दिसना ताणें जे दामूक दिलां काडली जीब लायली ताळ्या की इररिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट म्हणून दामूक गट्स आहा ताका काडपाक पार्टींतलो कसलें उलयता शिस्त कसली शिस्त तुका तूं प्रेसिडेंट काडली जीब लायली ताळ्याक रस्तात म्हणून तूं कितेंय उलयता म्हणून हें ताणें तुका सर्टिफिकेट दिल्लें आहा आनी तुजें ताजेर कांय एक्शन जावची ना हांव सांगता तुका कांय एक्शन जावची ना ते भितात ताका एक्शन घेवपाक ताजेर कसली एक्शन घेतले कितें उलयता तो आनी ताणें तेंय सांगलां करप्शन जाता म्हणून आपूण जें कितें उलयता तें सारकें करप्शन जाताच म्हणून हो करप्टूच सरकार मरे हो सारको सिद्ध जाल्लो करप्ट इन्स्टिट्युशनलायज केलां करप्शन सो आतां परत बी तुमचे वांगडा येयलो जाल्यार तुमी ताका काम करतले खूब मांडवींतल्यान खूब नदी व्हांवून खूब उदक गेलें तेन्नाच्यान आज मेरेन कळ्ळें पळया फुडार हांव कांय आय कॅनॉट प्रेडिक्ट द फ्युचर तसो हांव देवा कडेन न्ही उलयना सो येता ते भशेन एवरी डे एज इट कम्स एवरी डे इज अ गूड डे म्हणून वचपाचें गोविंदान फोग काडलो ताचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री तोंड उगडिना सर गोविंदाक अंडर प्रेशर काडलो तो म्हणटालो सेम तो सत्य उलयलो काडलो असं म्हणटा गोविंद काब्रालाची सावध प्रतिक्रिया रिएक्शन दिवपाचें ना दिवपाचें म्हाज्या पत्रकार रिएक्शन दिवन कितें जालें तुमकां खबर आहा सो ना दिवप हें बरें दिसता म्हाका सद्याच्या परिस्थितींत जेन्ना दिवपाक जाय तेन्ना हांव दितलो gone through this phase. If you go this phase. No, as a minister, I'm saying this is wrongly. Don't say I'm gone to this phase. I have not gone. I was asked by my party, called by my leaders, central leaders, requesting me to step down. When central leaders tell me to step down, I step down. सुभाष फळदेसाय म्हणटा ताच्या कडेन आसातच चिल्लर खाती पक्षा खातीर इतलो वावुरता ती खाती काडटले अशें दिसना आनी आय बीइंग अ संघटनेचो मनीस आसा आनी फेथफूल सोल्जर ऑफ बीजेपी फॉर पास्ट 25-30 इयर्स आनी हांव ज्या भागांतल्यान निवडून येता ते खूब कश्टान निवडून येता
आनी पयले फावटी म्हाका मंत्रीपद मेळपाची संदी जाल्ली आसा आनी मंत्रीपदय दिल्या जाल्यार ती म्हाका तशी म्हणजे गवगवीत हाजे न्ही एक चिल्लर जरी दिली तरी आसतना त्या सगळ्या खात्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स तुमी पळयात. हांवें लोकसभेन पसून संपूर्ण दक्षिण गोंयान जें काम केल्लें आसा एक सभापती पदाक जर म्हाका बांदून दवरलं जर जायत जाल्यार संघटनेचो फायदो कितें आसतलो आनी कोण कित्याक करपाक वतलो. कारण ह्या वेळार हांव एखादे वेळी ज्युनियर आसतलो, धडाडी आसतली, कार्यक्षमता आसा आनीक 18 तास काम करपाची म्हजी तयारी आसा आनी काम करीत आयिल्लो आसा. त्या मनशाक जर एका ऑर्नामेंटल पदाचेर बसयलो जाल्यार म्हाका दिसता की हें पक्षाचें लॉस न्ही अशें तुमकां दिसना. कॅबिनेट रिशफलाच्यो चर्चा एकल्याक काडलो हेर कोणाचो नंबर लागता ते योग्य वेळ येताच स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिला विशीं चर्चा करूंक सिलेक्ट कमिटीची बसका जाली. बिलाचें नांव बदलपाचो प्रस्ताव म्हूण काब्राल सांगता. बील खंय फक्त होर्डिंगाक लागू जातलें, बारीक जायरातींक लागू जावचें ना. समितीचो वांगडी कार्लोस सांगता. मंत्री रोहन म्हणटा समिती रिपोर्ट दितली. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात बील परत पासिंगाक येतलें. आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिलाचेर चर्चा करूंक सभाघर समितीची बसका जाली. विरोधकांनी दाखोवन दिल्ल्यो त्रुटी खंय आतां सुदारल्यात. Outdoor hoardings. It has been agreed that it will be relating to outdoor hoardings and not all advertisements. इथं बारीक advertisement गेल्यार तुमी जाणा सगळे लोक मतले आसतात. So that concept has been changed. And there are other things where local bodies तेंचे revenue येताले ते कट करताले. So we have objected to that. They are taking care of the interest, but I was not happy with the wordings. The hoarding at Kaido for hoarding. Hoarding even was inside a mall was also being put as hoarding. I said, when it's inside an enclosed premises, how are you bothered? काब्राल म्हणटा बिलाचें नांव बदलपाचो प्रस्ताव आसा. आतां आउटडोर होर्डिंग बील म्हूण खंय नवें नांव. बिल मेन म्हणटा तें होर्डिंग चेंज केल्लें आहा. गोवा होर्डिंग जालें पयलीं दुसरेंच आशिल्लें. पयलीं जे बिलां आशिल्ले दुसरें आशिल्लें एडवर्टायजमेंट बील. सो चेंज केल्लें. सो दे आर डुईंग सो जातलें. रोहन म्हणटा समिती रिपोर्ट दितली. पावसाळी अधिवेशनात बील पासिंगेक येतलें. 26 जुनाच्या पयलीं वी हॅव टू सबमीट आवर रिपोर्ट टू द हाऊस. ताच्या खातीर आज आनी एक मिटींग जाली. वेरियस इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द असेंब्ली बेस्ड ऑन वीच द बिल इन द फोर्टकमिंग असेंब्ली आपण मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन येता त्या असेंब्लीन तें बील हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तो विशय होर्डिंगांचो एज अ स्टॅट्यूट वील गिव अ बॅकबोन टू ऑल दोज पीपल. रेवन्यू लिकेजीस कमी जातल्यो आनी एक ओवरऑल मॉनिटरींग मेकॅनिझम चालू जातलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दाबोळे फेटल अपघात. बिहारचो एकलो आगताक गेलो. रस्तो क्रॉस करतालो. सोंपलो तो कृष्णा रॉय. स्पिडीर आशिल्ल्या ट्रकान ताका मोखलो. ट्रक वेल्यान गेलो. आज खंय तो बिहाराक वचपाचो. पणजे कोणाक तरी मेळूंक म्हणून येतालो. दाबोळे फेटल एक्सिडेंट. ट्रकान मुखून कृष्णा रॉय म्हणटा तो जाग्यार सोंपलो. तो बिहारचो. तो आज खंय सांजो बिहार वचपाचो. इश्टाक मेळपाक पणजे आयिल्लो. रस्तो क्रॉसिंग करतना अपघात. फ्यू मिनिट्स अगो एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक फेटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा चिखले वाठारांत. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की एक बिहारचो सेक्युरिटी गार्ड हरे कृष्ण रॉय ताचें नांव तो खंय आयज चिखले रस्तो क्रॉस करतना ताका खंय एक ट्रकान मोखलो आनी तो ट्रक खंय इतलो फास्ट आशिल्लो की ताणें ताका मोखून जातकर तो खंय धांवपाक तयारी केल्ली ताणें आनी तो पळूनय गेलो थंयच्यान. पूण जे लोक आशिल्ले तांच्यांनी खंय ट्रकाक वचून मुखार दाबोलीर धरलो. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हो हरिकृष्ण रॉय जो आसा एक सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाक आशिल्लो पणजे वाठारांत आनी तो आयज खंय बिहार गांवांत आपले वचचो आशिल्लो आनी खंय तरी ताजे जे लोक ताजे बरोबर बसपाचे आशिल्ले ट्रेनीन तांकां मेळपाक खंय तो आयज पणजेच्यान चिखले आयलो आनी चिखले जेन्ना तो क्रॉस करतालो रस्तो आपल्या फ्रेंडांक मेळपाक इतल्यान एक ट्रक फास्ट आयलो आनी ताजे हांगा वयल्यान ती गाडी गेली. आ रहा था इधर से ट्रक वाला उधर से पूरा तेजी में आ रहा था. ये ट्रक वाला ने मतलब वो डंपर किनारे में था उसमें रगड़ा करके हुआ है. हम लोग वहाँ से देख रहे हैं. एकदम मार के चला गया. हमारे को वो पूरा रनिंग में था सर. और इधर गाड़ी वाला भी देखा है लोग 2-4 गाड़ी चीख खड़ा. ये रुका नहीं ट्रक वाला. नहीं वो मतलब रगड़ते हुए निकल गया पूरा तेजी में. उसका नाम क्या है? हरे कृष्णा राय. किधर का है वो? बिहार आ रहा. क्या करता था? सिक्युरिटी के काम करता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. चोडणा धक्यार पार्क केल्ली फेरीबोट फातोटेर बुडली. राती पावस आनी वाऱ्याच्या नेटार खंय फेरयेक उदक भरलें.
उदकाक भायर सरपाक वाट नाशिल्ल्यान फेरी बुडल्या. फेरयेवेलो स्टाफ कितें करतालो, खंय आशिल्लो काय म्हूण लोकांक दुबाव. फेरयेंत 3 स्कुटरी आशिल्ल्यो त्योवूय बुडल्यो. मंत्री फळदेसाय म्हणटा चवकशी करता. तो इन्स्पेक्शनाकय पावलो. चडण्या धक्याचेर नांगरून दवरिल्ली फेरी बोट बुडली. आयतारा राती देमायज पावसाक लागून खंय फेरयेंत उदक भरलें. उदकाक भायर वचपाक वाट नाशिल्ल्यान बोट बुडली. राती बरोच पावस आनी वारो आनी ते फाळके जे सायडीचे होल आहा न्हू ते बारीक आसले प्रमाणे पाणी फास्ट वचना तितून कितें ते शिरकाले आसतले आनी सबंद डॅकीर पाणी जालें आनी टाकी भरली. टाकी ती सायडीची टाकी भरली आनी ट्रस्ट जाली फेरीबोट पाणी काडटा म्हणून अडेजांक सुमार ट्रस्ट जाले. पाणी काडून कशें देना भायलें पाणी भितर येवपाक लागलें. पाणी 3 सुमार भरती येयली न्हू. पाणी भितर येवपाक लागले उपरांत चान्सूच गावलो ना न्ही कितें वाटोवपाक. सो तुमी बोटीन आसले थंयसर? तेन्ना बोटीन आसले अडेजांक. सो तुमचे कितें गाडयो आहा भितर? 3 गाडयो आहा. सो लोकांचे हांगा म्हणणें आहा की स्टाफ तेतून बोटीन नासतात म्हणून? 3 गाडयो आमच्यो तरी. मजगती थळावे म्हणटा फेरयेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह. जे आमी सदीत बोवाट घालताले की जे फेरीचो स्टाफ जो आसा तो चोडणेकारांक ग्रांटीड घेता म्हणून तो आयज हांगासर क्लियर दिसून येता. कारण इतलेंच की ते म्हणटा की सांग पळया तिंका खंय 1 किंवा 2 सुमार खंय तिंका कळटालें की उदीक फाटल्यानच्यान येता म्हणून. सपोज जर उदीक फाटल्यानच्यान येता म्हणून कळटालें तेंकां जाल्यार तेंच्यो 3 खंय 2 व्हिलर्स जो आसा त्यो भितर आसा त्यो जरी काडपाक सारके तेंचे कडेन इतली तरी इमर्जन्सी आसता आसलेली. हितून क्लियर दाखोवन दिता की स्टाफ जे आसा पळय ते आमच्या चोडणेकारांक ग्रांटीड घेता. जे आमी जे सदीत जे बोटां उडयताले पळय ते खरें करून दाखयिल्लें आसा, दाखोवन दिल्लें आसा. हेजेर इन्क्वायरी कंपल्सरी जावपाची गरज आसा. मजगतीं न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा चवकशी करता. फेरीज खूब ओल्ड आशिल्ले कारणान खंय तरी एखादे वेळ लिकेज आसपाक शकता आनी ते टँकान भितर गेले आनी ते टँक जड जातकच ती एक सायड आसा ती भितर गेल्ली आसा. बट ऑफकोर्स वी कॅनॉट टेक द लायफ्स ऑफ द पीपल ग्रांटेड आनी अशें तें जातलें म्हणून हें हाजेर पळोवन आमी परत एक फावटी सगळ्या फेरीचें आमी ऑडीट काडटले. काय आनी स्ट्रक्चरल ऑडीट किंवा ताची बॉयन्सी कितली आसा आनी ताचे पत्र्याची म्हणजे फिटनेस बेसिकली फिटनेस ऑडीट वील बी कंडक्टेड फॉर ऑल दी फेरीज and we are trying to replace all these ferries immediately. स्टुडंट खातीर ओंकार फळारी. कळंगूट कांदोळे पर्रा हडफडे नागबाचे ओडीपी चालीक लावपाचो सर्क्युलर हायकोर्टान रद्द केला. 22 डिसेंबर 2022 सर्क्युलर आनी उपरांत 22 ऑगस्ट 2024 ओडीपी चालीक लावंक एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडिल्ली. रिजनल प्लान 2021 प्रमाणच ह्या गांवची उदरगत जावंक जाय कोर्टान स्पश्ट केलां. TCPक सुप्रीम कोर्टांत वचूंक 4 सप्तकां प्रास. तो मेरेन नवीं बांदकामां परवाने ना. हांव ती केस नॉट एक्झॅक्टली इन डिटेल म्हणून हांव जाणा ती केसीची कित्याक पयले फावटी आमी ODP फायनलायज केलो तेन्ना ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस हांवें चॅलेंज केल्ली. आय वॉज द लॉयर एंड देन द गव्हर्मेंट मेड अ स्टेटमेंट दॅट दे विथड्रॉईंग दॅट एंड दे विथड्रू दी ODPs. आतां कितें जालां ते विथड्रॉ कोत्री they came out with an order to say that notwithstanding that ODP गेली that all development plans will still be in accordance with the ODP. फायदो कितें एक पाटी ODP गेलो if there is a regional plan it falls on the regional plan. So you can't start by executive order telling that it should be this thing what you call fall back on ODP classifications made or zonings made and allow development permission. So clearly that was wrong and the High Court has exactly held that once the ODP has been withdrawn there is no question of directing permissions by executive order. That permission should be based on the basis of an ODP and therefore it had struck down that circular and also has directed that these permissions will stand forth. खाबो क्रिमिनल टार्झन पार्सेकार, सनीश घाटवळ आनी सागर पाटील म्हणटा त्या तिगांकय धरल्यात. खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात तिगूय फरार आशिल्ले. टार्झन आनी सागराचो जामीन हायकोर्टान मार्च 2024 रिजेक्ट केल्लो. तांकां पेडणे उखल्ले. मजगती दुसरे एके खंडणीचे केशींत दिवचल पुलिसांनी सलमान खान आनी मकसूद खान म्हणटा तांकां धरल्यात.
खंडणी वसुलीच्या केशीत परवरे पोलिसांनी टार्झन पार्सेकार, सनीश घाटवळ आणि सागर पाटील म्हणटा त्या तिगांक पेडण्यां सावन उखल्ले. तिगूय फरार आशिल्ले. मार्च 2024 टार्झन पार्सेकार आणि सागराचो जामीन हायकोर्टान रद्द केल्लो. ताच्या उपरांत ते फरार. मजगती दिवचले गाडी आडोवन 1 लाखाची खंडणी मागपी दोगांक दिवचले पुलिसांनी अटक केल्या. सलमान खान आणि मकसूद खान म्हणटा तांकां अटक. 4 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. 8 तारीख को रात को 11 बजे अब्बास करोल और मुआज शेख, ये दोनों सेम इंसिडेंट अपनी गाड़ी में जा रहे थे और इनको रोका एक ब्लैक स्विफ्ट कलर की कार ने और एक मोटरसाइकिल ने. रोक के सेम कि आप पैसा दीजिए वरना आपको छोड़ेंगे, ऐसे धमकी दी और उसमें एक्सटॉर्शन की उसमें कोशिश की गई. परसों हमने सलमान खान को एप्रीहेंड किया. पहले सलमान खान और मकसूद खान, टार्जन पासेकर, सागर पाटिल और सनीश घटवाल, ये तीनों पोरवरिंग के केस में वांटेड थे और बिचौलिम में ये दोनों बाकी सलमान खान और मकसूद खान. तो ये 5 लोगों को टोटल अरेस्ट किया है. ये सेम ही गैंग है, ये साथ में मिलकर काम करते हैं सारा. ये तो गोवा में जो गुंडागर्दी वगैरह की कभी कभी कंप्लेन आती है तो बहुत एक मतलब एक गैंग ये भी है. तो उसको हमने पूरा बस्ट किया और अरेस्ट किया है. 2 FIR रजिस्टर्ड हैं और ये 5 लोगों को अरेस्ट किया है. अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टार्जन पासेकर है इसके अगेंस्ट 9 केस लगे साथ में मिलकर ये इंसिडेंट हुए थे. तो इन सबको हमने पकड़ा है और हमारी जो टीम है पेडनेम पुलिस की, पोरवरिंग पुलिस की, बिचौलिम पुलिस, इन तीनों पुलिस स्टेशन की टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है. तो उसमें एक हमको इनपुट मिला था कि पेडनेम में कहीं छुपे हुए हैं. तो पेडनेम की पुलिस ने और पोरवरिंग पुलिस स्टेशन की टीम ने मिलकर एक अच्छा ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें इन्होंने भागने की भी कोशिश की. वहाँ मारपीट भी हुई, भागम भाग भी हुई और इन्होंने दौड़ के और अच्छे से इन्होंने अपनी सूझबूझ और तीव्र तरीके से इन्होंने इनको एप्रीहेंड किया और उसके बाद इनको कस्टडी में लेकर फॉर्मली अरेस्ट किया. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रूडेंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंगार ओव्हरब्रिजाच्या कामाक लागून रस्तो बंद केलो आणि बाणस्तारी ते ओल्ड गोवा हायवेर सकाळ सावन ट्रॅफिक जॅम. फोण्या 70 सांखळे सावन पणजे कामधंद्याक येवपी लोक आडकलो. एम्ब्युलन्सीकूय वाट ना. आमदार राजेश फळदेसाय मदीं पडलो. आतां खंय सकाळ सांजे रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो उक्तो आसतलो. गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंगाच्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून आयज सावन रस्तो बंद. ते फाटभुंयेचेर बाणस्तारी ते ओल्ड गोवा हायवेचेर ट्रॅफिक जाम. सध्या आमी आसा खोर्ले बाणस्तारी रोडाचेर आणि काल जेन्ना 2 दीस पयलीं जो गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग आहा तो बंद आसतलो म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केला GSTन, ताच्या उपरांत सगळ्या लोकांक सांगलेले की तुमी गवंडाळे रस्तो एवॉयड करचो. ताका लागून आयज सकाळी सोमार दीस कामा खातीर खोर्ली बाणस्तारी रोड फूल ट्रॅफिक जाम जालो आसा. कारण वाळपय सांखळे जावं मार्सेलचे लोक, मागीर फोंडाचे लोक, सगळे लोक हे रस्त्यार आयल्या कारणान हो रस्तो आतां फूल ट्रॅफिक जाम जालो आसा. ताका लागून लोक प्रत्येक जे लोक टायमार कामार पावपाक जाय तांकां लेट जाल्लो आसा. म्हाका दिसता अर्दे वर तर हांगा वेटिंगार रावचें पडटा, इतली हांगा ट्रॅफिक जाम जाल्ली आसा. सो अशा तरेची सद्या स्थिती जाल्ली आसा. ताका लागून गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग जाल्ल्या कारणान ही सद्या स्थिती जाल्ली आसा एकंदरीत आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हांगासर लोकांची मागणी आहा की पुलीस मातशी जास्त घालचे, कारण पुलीस आसल्यार मातशें क्रॉसिंग आहा थंय तितली ट्रॅफिक मातशें कंट्रोलान हाडपाक शकता. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ट्रॅफिक पुलीस हांगा डिप्लॉय करचे अशी लोकांची मागणी आहा. मजगती आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा सकाळ सांज रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो उक्तो. सो आमी आज ते सकाळी गेल्या उपरांत खूब ट्रॅफिक जाम जाल्ली, पण आमी डिसिजन घेतले की फाल्यांच्यान आमी जे पळय स्कूल, कॉलेजी किंवा कामाचे जे स्टाफ आसा हे वचपाक लागून तांकां सकाळी 8 ते म्हणजे 8 न्ही म्हणजे 7 ते 10 पर्यंत आमी ओपन दवरतले आणि त्याच बरोबर 10 ते 5 पर्यंत परत बंद करतले आणि 5 ते परत रातचे 9 पर्यंत आमी चालू दवरपाक लागून आमी त्या भशेन प्लॅन केल्लो आसा. आज सकाळी तेंचे इंजिनियरा कडेन, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सगळ्यांक उलोवन तांकां सगळ्यांक सांगून येयला. हेजी डेडलायन कितें आसतली कामाची? डेडलायन म्हणजे आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करपाचें आमचें हें आसा, कारण काम खूब जोरान चालू आसा. ओके.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विकसीत भारत 2047चे टार्गेट गाठूंक तरणाट्यांनी हातभार लावचो, मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंय खंय 2037 मेरेन म्हणल्यार राष्ट्रीय मोखीच्या 10 वर्सां आदींच विकसीत जातलें. आतांच्या तरणाट्यांक विकसीत भारताचो खंय सगळ्यांत चड लाव जातलो, मुख्यमंत्री सांगतात. धेंपो कॉलेजींत विकसीत गोवा वर्कशॉप जालें. फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी आमचो डॉक्युमेंट रेडी करतले, विच इज फॉर द विकसीत गोवा 2030, विकसीत गोवा 2037 आणि विकसीत गोवा 2047. म्हणजे इट इज एन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉंग टर्म. ह्या 3 हेजेर आमी आमचो गोल एंड टार्गेट सेट केला की आमी 2030 पर्यंत आमी खंय पावतले, वॉट टायप ऑफ डेव्हलपमेंट विल बी देर इन द स्टेट. ती 2037 पर्यंत आमी फुल्ली डेव्हलप्ड स्टेट आसपाक जाय आणि ताज्या खातीरच आमी सगळे जाण मेळून जर काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज पॉसिबल आसा. बट ह्या सगळ्या सेक्टरान इन्क्लुडींग द हेल्थ सेक्टर हे सगळे अशा पद्दतीचे आमी वेगवेगळ्यो पॉलिसीज ह्यो करीत आसा. गोंयचो प्लॅन इज एन विकसीत गोवा 2037. आमी सगळ्यात पेक्षा म्हणजे बाकीच्या सगळ्या स्टेटी पेक्षा 10 वर्सां पयलीं फुल्ली डेव्हलप्ड जातले. कित्याक जातलें हांव तेंय सांगता, कारण कंपॅरिजन आमकां जरी लिबरेशन 14 वर्सां लेट मेळ्ळें आसत. इन 1961 वी हॅव लिबरेटेड 80% ऑफ द टार्गेट वी हॅव अचिव्ड 100%. जो टार्गेट आसतलो हो 2037 म्हणजे 10 वर्सां पयलीं आमी आमचे विकसीत गोवा हे कंप्लीट करपाक जाय. देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना आमी डेव्हलपिंग स्टेट म्हणून उरपाक जाय, डेव्हलपिंग कंट्री म्हणून उरूंक जायना. इट इज फुल्ली डेव्हलप्ड आसपाक जाय. जे तुमचें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें, पुराय देश जेन्ना डेव्हलप जातलो आसतलो ताजो बेनिफीट आमच्या पेक्षा 50 वर्सां तुमकां चड मेळटलो. उटंगार आनी वाऱ्याचे नेटार 800 घराचेर झाड कोसळ्ळें. सुमार 10 लाख लुकसाणीचो अदमास. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण घरांत 10 जाणां रावतालीं. कोणाक कांयच जाल्लें ना. तेवटेन कुट्टी चीच पडून 3 गाडयो गेल्यो. कोरगांव पेडणे घराचेर झाड पडलें. कर्नाटकांत गोंयचे शिमेर उटंगार झाडां कोसळ्ळ्यांत. रस्त्यार चिखल. जोरदार पावस चालू आसा आणि आता सध्या आमी आज सांत मतदारसंघात आपची हांगासर आणि हांगा एक घडणूक अशी घडली सकाळची, म्हणल्यार सुरज नायक यांच्या घरात 10 लोक रावता आणि ह्या घराचेर आज सकाळी पिंपळाचें झाड पडून तेंचें घर डॅमेज जाल्लें आसा. सगळें आमचें घर डॅमेज जाला, कांयच ना घरा भितर आनी कोणाक कांयच हर्ट जावंक ना. सगळीं घरा कमीत कमी 8 ते 9 लाखाचें डॅमेज जाला. इश्यू जाता तो म्हणजे डिजास्टराचे थ्रू जो अमावंट येवपाचो आसता ताका खूब डिले जाता आनी तो डिले जाल्ल्या कारणान लोक जे आसा म्हणल्यार लोक बेजार जाता की एवरी नाव एंड देन तांकां दुसरे कडेन रावचें पडटा, शिफ्ट जावचें पडटा. तो प्रोसिजर आमी सरकारा कडेन निवेदन करता. एक चिचेचें झाड हांगासर कुट्टी ही एक गॅरेज आहा, गॅरेजी कडेन सायडीक हें झाड हुमटोवन पडलेलें आसा आणि हांगासर गॅरेजी कडेन जवळ जवळ 3 गाडयो 4 व्हिलरी पार्क केल्ल्यो आसलेल्यो. ह्यो 3 गाडयो ह्या झाडा पोंदा ट्रॅप जाल्ल्यो आसा. पण गॅरेजीन अशी भुरगे काम करतात पण हांगा कोणाकूच अशी इंजरी जावंक ना. वारा आयला आनी सगळें मोळा सकट चलत जालें. साधारण कितल्या वर्साची ही चीज? 20-25 वर्सां आसली. वाऱ्याच्या फोर्सान ते देवाचे झाड आशिल्ले कोरगांव देऊळवाडा कोरगांव हांगा ते कोलॅप्स जाले, पण खंयचीच जिवीत हानी जाल्लेली ना. ते खंय आनी काही जाग्यार ते सामान बी नळे आनी कितें दवरिल्ले ते खाली मातशे बारीक डॅमेज जे जाल्लेले आमकां सद्या पळोवपाक मेळटात. आमी हे सदांच पंचायतींतल्यान मोग मारता की झाडां जी लोकांच्या घराचेर आसात ती खंय तरी आमदार असो किंवा कलेक्टर असो जे तेंच्या कडेन हे पर्यंत पावता ती तेंचे सुकृतपणान तेंची झाडां सायडीची काडपाची. आज सकाळपासून या भागात जोरदार पाऊस सुरू झाल्या कारणान डिग्गी आणि जेवडा हांकां जोडपा खातीर जो डिग्गी किरवत्ती राज्य मार्ग आसा ह्या मार्गाचेर आज सकाळी 2 झाडां पडली आणि हो रस्तो ब्लॉक जालोच. तेका लागून ह्या रस्त्यावयली वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप जाल्ली आसात. आयज पडिल्ल्या पावसाक लागून हांगासर जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप जाल्ली आसा. तशेंच जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसात. चांदेल पंचायतीचो सरपंच तुळशीदास गांवसाड परत अविश्वास थाराव. फाटले फावटी पंचांनी अविश्वास थाराव घाल्लो. पास करच्या वेळार तुळशीदासाच्या सपोर्टरांनी खंय एका पंचाक पंचायतीच्या दारांतल्यान उखलून व्हेल्लो. आतां 4 पंचांचो अविश्वास थाराव. इतले मजगतीं थारावा उपरांत सरपंच तुळशीदासान राजिनामो दिला. 6 म्हयन्या पयलीं चांदेल पंचायतीचो सरपंच तुळशीदास गांवसा आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. ते उपरांत बरोच बोवाळ जालो. पास करच्या वेळार तुळशीदासाच्या समर्थकांनी एका पंचाक पंचायतीच्या दारावेल्यान उखलून व्हेलो. ते उपरांत तो थाराव बारगळ्ळो.
आतां तुळशीदासाचेर परत अविश्वास थाराव. आयज येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां तशें तरी सांगलेलें आमच्या सरपंचान की आपूण नो कॉन्फिडन्स आपूण तुमकां हे डिझायन दितलो म्हणून तशें डिझायन दिवंक ना. सो एक्चुअली तेचे टर्म आसा तो 1 तारखेक काबार जाल्लो पूण तेणी तरी दिवंक ना. तो आनी 20 दीस तेणी रोखडले म्हणून आमकां आयज तेचेर नो कॉन्फिडन्स हाडचो पडलो. आमची खंयची कामां आमची कितें करता तेन्ना आमी सगळ्यांक आमी लागीं घेवन आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. पूण तें आमकां अशें खंयच दिसूंक ना की आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्सान घेवन कामां केली अशी म्हणजे कामां केली तेन्ना कामां अशी करूंक ना. ती कामां जावंक जाय आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन. कित्याक आमी पंच आसा आमी खंय तरी एकामेकाक हें करून आमी कॉन्फिडन्सान घेवन सगळे हें करता आमी म्हणजे वावरता आमी. सो तेणी आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्सान घेवन अशें बाबा ही कामां करया ती कामां करया हें सांगूंक ना. कित्याक आमचोय वॉर्ड आसा तिचोय वॉर्ड तिचोय वॉर्ड सगळ्यांचे वॉर्ड आसता त्या वॉर्डाचेर कामां जावंक जाय. जाल्यार लोकां आमकां विचारता तुमच्या वॉर्डान कितें कामां जावंक ना कितें जावंक ना. सगळे आतां कितें कितें फंड्स आसता तो आपूण युटिलायज करता. सो आमकां युटिलायज म्हणजे आमकां करपाकूच मेळना युटिलायज. सो तेणी आपूण युटिलायज करपाक आमकां दिवपाक जालो न्हू तो दिना जालो. सो खंय तरी तो आपूण व्हडल्या पोस्टार आसल्या कारणान तो आमकां खंय तरी सायडीन दवरतालो आनी आपूण डायरेक्ट फुडें वयतालो. म्हणजे आतां जर आतां ते आमचे आमदार आसा आमच्या आमदारा कडले तो सेम तशेंच जाता कितें डायरेक्ट आपूण फुडें वचून हें करता. कितें आतां आमचो बीजेपीचोच हे सो आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते. सो बीजेपीक धरून आमी कामां करूंक जाय. सो ते बीजेपीक धरून कामां जायना. मजगती अविश्वास थारावा उपरांत तुळशीदासान खंय पंताचो राजिनामो दिला. पूण हांव सकाळी डीओपी कडेन येवन हांवें म्हाजो राजिनामो जो आसा तो राजिनामो सादर केल्लो आसा. डेप्युटी सरपंच आसा ताच्या ऑलरेडी ताका कळयल्लें आनी ताका सकाळीं वॉट्सॅप मेसेज केल्लो की हांव आयज सकाळीं 11 डायरेक्टर पंचायत वचून म्हाज्या सरपंच पदाचो राजिनामो सादर करतलो आनी ताणें म्हाका ओके म्हटलेलें आनी हांवें त्या वेळार ताका वॉट्सॅप ताका केल्लेलें. तरी पूण ताणें दिला राजिनामो म्हाज्या त्या औषधार हाडला जाल्यार हें हांवूय मातसो संभ्रमण आसा तेणें अशें कित्याक केलें काय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या सांताक्रूज किड्स नेस्ट शाळे लागसार कुडतडकार अपार्टमेंटांतल्या एका बंद फ्लॅटांत उजो. सगळें सामान खंय लासून काबार. सोमारा फांतोडेर लायट पिकपिकताली. एसींत शॉर्ट सर्कीट जावन उजो पेटला आसूं म्हणून दुबाव. 2 वरां उपरांत उजो फायर ब्रिगेडीन आटापा हाडलो. फोंड्या सांताक्रूज किड्स नेस्ट शाळे लागसार कुडतडकर अपार्टमेंटांतल्या एका फ्लॅटाक उजो. सामान खंय पुराय लासून काबार. जेन्ना आमी डोर ओपन केले पयले ती फूल डार्क जाल्लो फूल स्मोक एक्झॉस्ट जातालो फूल भितरल्यान. इमिडिएटली आमी बीए सायड घालून भितर गेले पयले की सगळ्या रुमांनी धुंवर भरलेलो आसा आनी एक रुमान उजो पेटा बेडरुमाक. इमिडिएटली आमी फायर ब्रिगेड ऑफिस स्टार्ट केली. सद्या उजो ऑलरेडी बंद केल्लो आसा. जो हिटाचेर स्मोक येता तो आसा ते आमी रावन क्लियर करता. कालच्यान ती म्हणटा कित्याक फ्लॅटाचे बाकीचे जे ओनर आसा बिल्डिंगेन जे रावता लोक ते म्हणटा कालच्यान इलेक्ट्रिकल फ्लक्च्युएशन जायत आसलें. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटेर पॉयंटार येयले पूण तांकां तो फॉल्ट मेळना आलो कितें तरी. तो काल एक मोबायलूय कितें डॅमेज जाला चार्जिंग एक लायल्लो तो आनी आयज सकाळी ही घटना घडली. फायर में आग लगा इसके लिए वो लाइट सब बंद करके हम नीचे आए. अभी दरवाजा बंद करके नीचे आए. तो ये आपको कोई रहता था वहाँ पे? नहीं बंद था वो बाहर रहता था. तो बहुत दिनों से बंद था? नहीं आते जाते थे मतलब. ओके. तो बाहर गए थे बंद था. तो क्या वजह क्या ऐसा लाइट ने तो लाइट का ये हुआ था फ्लक्चुएशन हुआ था. हाँ. कम जाना हो रहा था उसकी वजह से फैन शॉर्ट सर्किट हो गया. आता पहिली लायटीची प्रॉब्लेम जाल्ले. लायट 2-3 वरां लायट लागले ते लायट त्यांनी करेक्ट केली. मागीर तेंचे भितर फ्लॅटा भितर कितें शॉर्ट सर्किट जालें. आमच्या लोकांनी कितें करपाचें समज कोणी समज लायट बंद करून भायर वयता जाल्यार सदांच मेन ऑफ करपा जाय कित्याक ऑटोमॅटिकली एसी चालू जाता. तेंची एसी चालू जाल्ल्यान ऑटोमॅटिकली एसीचें शॉर्ट सर्किट जालें. शॉर्ट सर्किट जावन सगळो उज लागलो. 1-1.5 वर लागले तांकां हो सगळो उजो जो आहा आटोपान हाडपाक. आनी सद्या उजो जो आहा कंट्रोलान आहा. जवळ जवळ कितलेशेच फ्लॅट ह्या कुडतडकर विंगान आसा पण सगळे फ्लॅटांचे लोकांक पयलीं खाली केले. सगळ्यांक बेजमेंटाक हाडले आनी तेज्या उपरांत ऑलरेडी तेंच्यांनी जो उजो आहा तो आटोपान हाडलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. आमच्या सरकारान फाटल्या 6 वर्सांत कोंकणी खातीर इतलें काम केलां कोणें केन्नाच करूं ना. कोंकणीचें अस्तित्व कोणूच न्हयकारूंक शकना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. वाद घालचो सोडून कोंकणी उलयात, वाचात, बरयात मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. दिवचले शेणै गोंय बाब जयंतीच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो.
वाद गळचे सोडून कोंकणी उलयात, वाचात, बरयात मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. आमच्या सरकारान फाटल्या 6 वर्सांत कोंकणी खातीर इतलें काम केलां जें कोणेंच केन्नाच करूं नाशिल्लें. कोंकणीचें अस्तित्व कोणूच न्हयकारूं शकना, मुख्यमंत्री उलयलो. कोंकणीक कितें म्हटल्यार आमी खपोवन बीन घेवना. कोण म्हणटा म्हाका खबर ना. गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला? म्हाका दिसना. बेश्टेच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो. म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टें एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना. कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात. हें सगळें काम जें आहा पळय न्ही तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय. आनी त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता. नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा. पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितून शिफ्ट केल्या बऱ्या जागेक. कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी म्हाका दिसता फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जें कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावं नासलें. कोणी तें म्हाका सांगता. आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मुवी आनी जो छाती बिती बडयता पळय तेणी येवन म्हाका सांगचें. कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी 6 वर्सां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.